नमस्कार माझ्या मोगाळ इश्टांनो, हांव प्रणाली आणि तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलचे स्वागत आसा। आयज आमी करया चिकन पकोडा किंवा चिकनाची भजी। तर यो सुरवात करया। ताज्या खातीर हांवें हांगा 200 ग्राम चिकन घेतला। हे चिकन हांवें बरें उदकान धुवन साफ करून घेतला आनी ताजे अशे कुडके करून घेतला। आता तुमकां हांगा जाय जाल्यार फक्त बोनलेस चिकनूय वापरल्यार जाता। आता हांकां आमी मॅरिनेट करून घेवया। तातूंत घालता 1 चमचो मीठ। हांगा तुमी तुमच्या चवी पुरती वापरात। आता हे आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरें मीठ तांकां लावन घेवपाक जाय आनी 10 ते 15 मिनटां खातीर काडून सायडीन दवरपाक जाय। ताज्या उपरांत तातूंत घालता 1 चमचो आले लसणाची पेस्ट, अर्धा लिंबाचो रस असो बरो पिळून घेवपाक जाय। 1 चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो, 1 चमचो गरम मसाला, अर्दो चमचो जिरा पावडर, बारीक शिनलेली ओली कोथमीर घालून घेवया आनी थोडी करबिलाची पानाचे कुडके करून घेतला ते अशे घालून घेता। ताज्या उपरांत घालता 1 कप बेसन, अर्दो कप घालता तांदळाचें पीठ, 1 तांती फोडून घेतला ते घालून घेवया। 2 ते 3 चमचे घालता तेल आनी हे आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। बरें कालोवन घेवपाक जाय। अशें बरें वेवस्थीत कालोवन घेता आनी 1 वरा खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। ताज्या उपरांत कालीन थोडें तेल तापत दवरया। तेल बरें तापलें म्हणटकीर तातूंत ती एक चिकनाचे भजे अशें सवका कायलीर घालून घेवया आनी थोड्या वेळान दुसरे वटेन परतून हे आमकां 5 ते 10 मिनटां खातीर बरें भाजून घेवपाक जाय। बरें गोल्डन ब्रावन जायसर भाजून घेवपाक जाय। आनी ही पळयात तुमची चिकनाची भजी किंवा चिकन पकोडा खावपाक एकदम तयार जाल्ली आसा। तुमी ही रेसिपी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात। आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मिळूया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आणि मजा करा। धन्यवाद।